साल्वादोर द मुंड जाल्ल्या ग्रामसभेत बेकायदेशीर हिल कटिंगाच्या विशयावयल्यान सद्याची सरपंच आणि आदल्या सरपंचा मदीं बरोच बोवाळ जालो आणि सरपंचा सयत 4 पंच सदस्यांनी ग्रामसभा सोडून गेल्ल्यान थळाव्या मदीं तिडक पातळ्ळ्या। हेचो करप्शन जो पंच मेंबर आसा कृष्णकांत तेची असलियत लोकां फुड्यान हाड म्हणून हांवें म्हटलें हांवें दाखय आनी लोकांकूय हांवें सांगलें की दाखयलें लोक म्हणपाक दाखय। तेन्ना आमी जेन्ना दाखोवपाक गेले तेन्ना ती सरपंच उठली आनी हेजेर हात मारलो हेच्या मोबायलार आनी ताका दुखयलो कितें केलें तेणें ते व्हिडिओ तुमचे आसतले ते हांव सारकें क्लियर हांवें पळोवंक पावना ते हांव पळयनासतना कांय ऑब्जेक्ट हें घालिना कोणाचें ते पळया कितें केलां तें तेणी। पूण हांव म्हणटा तुमच्या आंगान जर भंय ना चोरी ना पळोवनी न्ही लोकांक कित्याक तो बंद केलो तुमी। म्हणजे तुमी ह्या करप्शनान कृष्णकांता बरोबर जे बसलेली बॉडी आसा ही आसा हे सिद्ध जाता। जर करप्शनान नासले जाल्यार लोकांक ते फेस करतले आसले आनी अशे लोकांक ग्रामसभा सोडून पळचे नासले।